काणयेचें नांव शिण. काणयेकार वल्लीकॉड्रस आजेकार. ही काणी प्रस्तुत केल्या डॉक्टर ऑस्टिन डिसोझा प्रभू, शिकागो, अमेरिका. शिण. काणयेचें नांव आसा शिण. पिकोवन गेल्ल्या केंसांक काळे करून मिरयो पडून आयिल्ल्या आपल्या हाताच्या कातीक लिपोवच्याक सगळो हात दमची बाजू न्हेसून प्राय 50 उतरल्यारी आजुनी 20 वर्सांची चलये परी करच्या आलीस बायेचेर म्हाका तवळ तवळ कसलोगी शिण येतालो. ह्या कुवेटाक येवन हांव येदोळूच जायत्या सुरयांक देखून जालां. सुरेर हांगा येतना म्हज्या मती भितर आसल्या सबार सवालांक जापी सोदूंक सकल्लो हांव. पूण कित्यागी ही आलीस बाय मात म्हाका एक मिस्तेर जावनच उरल्ली. हांवें रावच्या घरामुतल्या बंगल्यांत काम करच्या तिका म्हजी सळावळ जाल्ली. आमच्या बिल्डिंगा देगेर आसच्या त्या मलबारी आंगडी घरांत हांवून तिका तवळ तवळ कागदां बरोवन दिवची हांवेंच. हातूंत म्हाका कांय शेण ना. म्हाका शेण फकत आलीसबायेच्या आटनेटांचो, तिणें न्हेसच्या वस्तुरांचो, तकलेर माळच्या शेंड्याचो, कुडीचेर घालच्या मेकअपाचो, परगांवच्या मनशां परी उलोवच्या बटलर इंग्लीश बसेचो. पूण तिच्या पुताच्या की ल्हानपणाच्या मुज्यान येदोळ म्हणसर तिका सवाल करूंक धैर्य आयिल्लेंच ना. त्या मजबूत बंगल्यांत आसची फकत 5 जाणां. म्हयन्याच्या 25 दिसां भायल्या गांवांत आसचो अरबी धनी, ताची तिसरी बायल आनी एक भुरगें. एकलें कामाचें फिलिपिनो चेडूं आनी परनी आलीसबाय. त्या फिलिपिनोच्या प्रायतिंतलो अणभव आलीसबायक ह्या घरांत जाला म्हणलें तवळ तवळ म्हजे लागीं तिणें त्या फिलिपिनो चेडवा विशयान सोवून उलयतना समजल्लें. आलीसबायक त्या चेडवाक देखल्यार जायनातलें. जातीक जातीची दुस्मानकाय आनी सुण्याक सुण्याची दुस्मानकाय म्हणले परी बायलांक बायलांच दुस्मान म्हणलें म्हाका तवळ तवळ बगतालें. हर एका हप्त्याच्या आयतारा दनपारां आलीसबायक अर्द्या दिसाची सुटी मेळटाली. आयतारचें मीस आयकोंक म्हणून ती बस धरून मालिया वचून येताली. तांतलें पयलें वर तिका मेकअपाचेर वेतालें. तें लिपस्टीक, गालांक क्रीम, पावडर, माथ्यार तोच काळो शेंडो बसोवंक आसा तरी त्या शेंड्या पोंदा पिकोवन येवन बायरतीलचे केंस काळे करूंक, हिल्साच्यो वानो आनी तो लांब घगरो आनी ताचे सगळो हात लिपोवची बाजू, गळ्यार एक मोठी चेन, एका हातांक कांगणां आनी एका हातांक भांगराळ्या रंगाचें घडयाळ, कानार कितांयेंग उमकाळचें, तिच्या साली प्रकार हालोवन दोलोवन तिचेर एकोडी नदर भोंवडायतल्यांक कसल्योगी कुचल्यो करताशें बगतालें. हातांत एक रंगाळ सत्री, दोळ्यांक तेंच काळें वोकल आनी माडामेन दिल्ल्यो कसल्योगी सिसलेंतल्यो सेंट आंगभर घालून हातांत एक मोबायल घेवन इगर्जेक भायर सरली तर तिणें फाटीं येवचें सूर्य बुडल्या उपरांतच. इगर्जेंत मीस जातच सदांचे परी तिका वळखीच्यांक मेळोंक आसलें. भोवश्या तांच्यो हांच्यो खबरो उलोवंक आसल्यो. मनीस पळय कितलो कृतक. तकलेर केंस नासचे सयत वीग घालतात. काडमिश्यो पिकले सयत ते काळें करतात. 50 वर्सां उतरून म्हातारपण आयल्यारय तरणाट्यां परी चलतात. तांकां कोणेय अंकल या आंटी म्हणलें तर शिंतात. एक फावटी धैर्यान तिचे लागीं विचारया म्हणलें चिंतलें. पूण फाटल्या 2 हप्त्यांत हांव ती कागदां बरोवच्याक आयिल्ली ना. तिच्या भुरग्यां विशीं गाणां गावंक तांची वडविकाय उलोवंक आयिल्ली ना. येदोळूच तिचें हांव तिच्या भुरग्यांच्या होगळिकेचीं उतरां आयकल्ल्या म्हज्या कानाक. परत तीच होगळिकेचीं उतरां आयकूंक कित्याक गी वंबानातलें. म्हजीं भुरगीं म्हाका केदाळाय फोन करतात. तांकां मस्त शिकोवंक आसा देखून तांकां हांवेंच कागदां बरोवचीं म्हणटालीं. म्हजो पूत बुदवंत, शिकपांत हुशार, चुरूक, मोगाळ, मैपासी. म्हजी धूव जाणटी, खालती, भळी.
म्हणली तिची उतरां आयकतना म्हाका घडयेन राग चडटालो आनी तुजी भुरगीं जर इतलीं बरीं खालतीं बोळीं तर तूं कित्याक हांगा कात्ते साकरी करताय म्हणलें विचारया म्हणून जायते फावटी मनांत असो चिंतलें. आसा तरी तितलें धैर्य म्हज्या काळजांत कित्याक गी बरोवन आयिल्लेंच ना. अशें सबार दीस पडटाले. आलीस पळय आई कागदां बरोवंक आयिल्लीच ना. भविश्या कसल्यागी कामाच्या रटावळीन मेतेर जाल्या जाय जई म्हणून लेखलें. मतीन कसलेंगी समाधान बरोवन आयलें. एक दीस तिचे सवय काम करचें फिलिपिनो चेडूं वाट्यार मेळ्ळें. कितें तरी उलय जाय म्हणल्या इराद्यान हांवें आलीस बाये विशयान विचारूंक चिंतलें. पूण विचारूंक येवचो म्हजो ताळो त्या चेडवान म्हजेर गेल्ल्या भिरांकूळ नदरेंत थंयच सुकून गेलो. भोवशा तें चिंता जावयेत हांव आलीस बायेचो खास मनीस म्हणून चिंतलें हांवें. 2 हप्त्या उपरांत अवचित आलीस बाय उदेली. परत तस्सो मेकअप आनी आडनीट. आनी आज म्हज्यान सोंसूंक साद येयना. समाजीन म्हजें म्हणलें स्थान मान म्हाका आसा. हांवें सुकोनी असल्या बायलां सवय उलोवचें कोणूय पळयल्यार कितें सांगूंक आसात. अशें म्हज्या मतींत चिंतपाचो दाळो वाडुल्लो. मतींतलो उद्वेग सोडून आयलो. आलीस बाय पळय तुवें हांगा येवचें म्हाका कित्याक सोंसाना. म्हाकाय ह्या परगांवांत कोणीय नात. म्हाकाय ह्या परगांवांत म्हाका जाय जाल्ले परी जियेब येत. पूण म्हाका म्हजी म्हणली शिस्त आसा. म्हज्या उलोवण्यांत हांव नेसनांत जावं उलोवण्यांत जावं कितेंच पोकळ ना. म्हाका हो आडनीट पसंद ना. मोरोंक दीस लागीं जातना कित्याक हे बेस. तुज्या आंगार गेल्ल्या सेंटावरी म्हाका म्हजी तकली फटाफट चडटा. देखून तिका हांवें सांगोचें सांगलें आनी आख्रेचीं उतरां तिकाच समजोवंक सोड रावलो. तिणें कितें सांगलें ना फकत बरें म्हणून ती सरली. जावचें सगळें बऱ्याकच हांव चिंतालों. अशेंपणी ती म्हजी फाट सोडटली म्हणून हांवें लेखलें. परत 2 आयतार खबरे बीन काबार जावन आयले. हांव हरशींचे परीस दनपारां 2:30 वरांक म्हजें काम संपोवन कुडाक फाटीं कुजनांत च्या करूंक पडिल्ल्या म्हाका कोणगी कुडाचें दार बडयल्लें आयकलें. खंडीत आलीस बाय जायजे म्हणून माथें करपून दार उगडलें. अजाप आलीस बाय एका नव्या रुपार आसली. पिकिल्ले केंस तोंडार कसलोच रंग लेपटावंक नाशिल्ल्यान तिच्या तोंडार आसच्या काळजा खातीर कोवळ्यां बरी मोरून आयिल्ली. कात उठोवन दिसताली. तिचो बदलल्लो जिनोस पळयतना म्हाका ही आलीस बाय वैगी म्हणलो दुबाव जालो. हांव गांवांक बाय सरली. तिणें उलोवण्याक बुन्यांत घाली. हांवें तिका बसोवंक तिणें हरशें बसचें कदेल दिलें आनी ती बसली. आनी हांवें कितेंच विचारलें ना. मस्त घडुल्लें 38 वर्सां घडुल्लीं. पावनाय तर हांव वगच रावलो. म्हाका कागदां बरोवंक तुका हांवें मस्त त्रास दिल्ले तें म्हाका कळ्ळां आनी तुका कसलेच त्रास दिवची ना. देखून वेच्या आदीं तुका हांवें गांवाक वेचे विशयांत एक शब्द सांगता म्हणून आयली. चडशी कितेंच उलयनासतना ती उठली आनी थोड्याच वेळान कुडांतली गेली. परत 2 म्हयने उतरले. कामांत हांव येवन येदोळूच म्हज्या वस्त्रां धुवन भायर आसच्या दोरयेर सुकात घालूंकी जरान वारें येवंकी सारकें जालें. कांय पावस येवची खुणां आसतात गे म्हणलो दुबाव खिणान म्हज्या मतींत येवन मळपाक दिश्ट घाली. ना पावस येवचो ना म्हणून म्हजे मतीक सांगलें. तरी कसल्यागी दुबावान हांव सुकत गेल्ल्या वस्त्रां पळोवच्यार पडलो. त्या वस्त्रां मदें आसचें म्हजें परनें कमीस येदोळूच पिंजून आयिल्लें स्पश्ट कळटालें. उरल्या वस्त्रां सवय ह्या कमिसाक तोखतना म्हाका कित्याकी त्या पिंजकर कमिसाचो शीन आयलो. तितल्यार कुडाच्या दारार कोणेंगी बडयलें. उक्तें करतना थंय तें फिलिपिनो चेडूं उबें आसलें. तिच्या हातांत आलीस बाय गायिल्लें एक कागाद आसलें. आलीस बायचो विळास तांचे लागीं नातिल्ल्यान त्या चेडवान तें कागाद म्हाका दिल्लें. भोवशा हांव जाणा आसतलों त्या विशयांत म्हणून हांवें कसल्यागी संतोशान तें कागाद घेतलें आनी वाचूंक उक्तें गेलें. क्रिस्ता थंय मोगाळ भयण आलीस. जिवीत संस्थेंत आवून भयण आसुंतान बरोवचें कागाद दिवचो मोग आनी देवाचें वेसणार बेसांव. तुज्या मिनातेन आनी आदारान
आमच्या संस्थांत आसच्या सगळ्या 11 अनाथ भुरग्यांक आमी बरें शिकाप दिलें. तांतलीं 5 चेडवां तुजें हें काम कारसून व्हरूंक कॉवेंताक भरती जाल्यान. 2 भुरगे याजक जावंक मुखार आयल्यात. तूं काजार जावन 2 म्हयन्यांनी विधव जावनी देर साडिनासतना जीनभर अंकवार रावन केल्लो त्याग खंडीती सुफळ जालो म्हणून म्हाका भोगता. तशेंच तुका हांवें दिल्ली भास हांवें पाळ्ळी म्हणलो संतोश म्हाका जाता. तुजें तसलेंच बरें मन आसचें हेर थोड्यांच्या मिनतेन आमी प्रायसतां तांच्या खातीर आसरो तयार केला. तांत येदोळूच तेगा प्रायसतां आपल्या उत्तर प्रायर तांच्या भुरग्यांनी तांकां सांडले वरवीं भरती जाल्यान देखून तूं तुज्या फुडारा विशांत कितेंच चिंती नाका. आसरो तुका खंडी स्वागत दितलो म्हणलें तुका सांगता आनी म्हजे तर्फेन तुका ह्या आसऱ्यांत हांव स्वागत मागतां. मोगा सगळें आखेर करतां. भयना चुनता मुखेल जिवीत संवसो. इतलें वाचून म्हाका आतां म्हजेर सुशीण आयलो. एक घडी म्हज्या मतीन चिंतचें हांवें रावयलें. हांवें म्हजी नदर कुडा भायर घाली. तें पिलपिनो चेडूं येदोळूच फाटीं गेल्लें. कित्याक गी त्या पिंजकर कोमिसाचेर अर्थ नासलेल्या सहानुभुतेन पळोवंक लागलो.